विक्टोरिया फर्नांडीस उर्फ मामी गोयची सगळ्या लोकांची मामी म्हणपाक काय हरकत ना. माजी मंत्री, माजी उपसभापती, माजी आमदार, 4 फावटी गोंय राज्याच्या विधानसभेत पावपी अशी म्हाका दिसता स्वकर्तृत्वाचेर निवडून येवपी गोंय राज्यात अशी पहिलीच महिला आसतली जिणी स्वताच्या कर्तृत्वाचेर गोंय मुक्ती संग्रामांतल्यान पयलीं पासून कोंकणीच्या चळवळीत आसतले किंवा गोंय घटक राज्याच्या चळवळीत आसतले किंवा आमी म्हणटा की ओपिनियन पोलाच्या बाबतीत आसतले. आपले स्वतंत्र अशें व्यक्तिमत्व महिलांक फुडें काडून ह्या गोंय राज्यात महिला नेतृत्वाच्या चळवळीत दिवपी मामी ही पहिली महिला आसतली जिणी महिला नेतृत्व सुरवाती काळापासून कशें आसलें आनी ताचे फुडें आयलें. आज मामी आमच्यात ना. आमी पयले फावटी हांव 2012च्या विधानसभेत निवडून आयलो, तेच फावटी मामी विधानसभेत नासली. पण मामीच्या बद्दल पयलीं खूब आयकल्लें आनी विशेष करून गोंय राज्याचो विधिकार दिन म्हणजे लेजिस्लेचर डे जेन्ना आसतालो तेन्ना मामीक मेळप मुद्दामून जातालें. मामीक खूब लागीं धरून म्हणजे म्हणटाले की तुमी नवे आमदार खूब शिकपाक जाय आनी आपल्याचार जो आसलो हो मामीन खूब मोठ्या प्रमाणात आमकांय दाखयल्लो. घडये ती काँग्रेसींतल्यान निवडून येयल्ली आसत पण तिच्या खातीर आमी म्हणटाले की कितलेशेच लोक ही तिका पार्टी लागनाशिल्ली, कितलेशेच लोक हे तिका आपलेशे दिसताले आनी सदोदीत सगळ्या लोकांक म्हणजे तिणी नेतृत्व जें केलें तें सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें, गरीबांतल्या गरीब मनशाचें म्हणजे मिठागरा पासून ते एखाद्या कामगारा पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांक नेतृत्व दिवपाचें काम जें आसा हें मामीन केलें. आनी ताकाच लागून आमी पळयता की पयरच्यान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतले वेगवेगळे लोक हे तिच्या खातीर आर्गां ओंपता. आमी म्हणटा तिच्या आत्म्याक शांती लाभो हे सगळे जाण मागता. Mami was and is called the Iron Lady of Goa. All the Goans will remember her. And तिचे जे शिकवण आसले स्पेशली महिलांक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला हे फुडली जी पिळगी आहा द जनरेशन नेक्स्ट स्पेशली द वुमन विल टेक हर लिगसी फॉरवर्ड. इतलेच म्हणूंक सोदता की गोंय सांबाळपा खातीर राखपा खातीर ओपिनियन पोलाक ती झगडली, कोंकणी भाशेक ती झगडली. आयज गोंयचो लोक दुखी आहा आनी हे दुखान आमी सहभाग करता. आमचो मुख्यमंत्री स्पेशली येयल्लो आहा, स्टेट ऑनर दिल्लो आहा तिका आनी तेचे वयर म्हाका दिसता जे आमच्या सरकारान जे आयज चिंतला मामी खातीर जे पासत म्हाका दिसता खुबशे म्हणजे जे ऑनर्स तिका आयज दिल्ले आहा. म्हाका दिसता हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करून म्हणटा की तेणें चिंतलें की अशी आयर्न लेडी ही आमची गोंयाची आहली आनी स्पेशली बायलां खातीर तेणें कितें तरी केल्लें आहा. My mommy, by Victoria, was a lovely person. She has done a lot of good work. She was a person for women feel empowered, and moreover, he decided that finally deputy president go. Why should we remember for all the good work she has done? May her soul rest in peace and give her family the strength to get the loss of the beloved mother, all the family. विक्टोरिया फर्नांडीस म्हणजे आमची मामी आमकां सगळ्यांक सोडून गेली आनी खूब दुख्ख जालें कारण म्हजो तिचे कडेन खूब लागींचो संबंद. हांव तिचे बरोबर बरोच काळ विधानसभेत सहकारी म्हणून आमी बरोबर काम केल्लें आसा आनी थोडक्यांत तिचें डिस्क्रिप्शन करतलो जाल्यार बॉर्न फायटर फॉर द डावन ट्रोडन. बारीक लोकां खातीर इश्यू घेवन सदांच विधानसभेत झगडपी अशी एक बायल मनीस आज आमकां अंतरिल्ली आसा. म्हाका दिसता गोंयचें योगदान, गोंयचे राज्या खातीर तिचें योगदान आमी विसरपाक शकना. ओपिनियन पोल जायत किंवा कोंकणी भास जायत हाच्या खातीर ती रस्त्यार येवन तिणें जे आंदोलनात भाग घेतला, आंदोलन लीड केलां ताचे खातीर सगळे जाण तिचो उगडास करता. मामी जी विक्टोरिया फर्नांडीस आसली ती खरेंच खूब वायट दिसता की तिचे बरोबर एक 10 वर्सां एसेंब्लीक म्हाका काम करपाक संदी मेळ्ळी. हांव जेन्ना पयलेच फावटी आमदार जाल्लो तेन्ना ती हावजाक आमदार म्हूण आसली, म्हज्या खूब सिनियर ती आनी तिच्या खूब शिकपाक मेळ्ळां की ती जेन्ना हावजाक प्रश्न रेज करी ते फक्त आपले मतदारसंघा पुरती मर्यादीत नसलेले म्हणजे फक्त सांताक्रूज ह्या मतदारसंघातलेच न्ही तर आख्खे गोंयचे प्रश्न ते ती रेज करी आनी कसलेय कोण सुद्दां गोंयचे लोक सुद्दां तिका मेळपाक येयी कोणाचे अन्याय जाता प्रश्न
त्याचा विशू रेस करपाक जाय जाल्यार मामीक उदक मेळपाक खरेंच सगळ्यांचे आयकून घेवन जे प्रश्न हांवें रेज करी अशें तेणी एक तिणें आनीक शिकपाक मेळ्ळो म्हाका की हांव जेन्ना पयलोच आमदार जाले उपरांत ती खूब हांव ती लागींतली बस आनी हांव खूब फावटी तिचे कडेन कितें म्हणजे अडचण बी असली प्रॉब्लेम जाल्यार तिणें हांव शेअर करी आनी ती सगळी एडवायस करी म्हणजे एक तिका हें आसलें एक मामी म्हणल्यार ती मामीच अशी म्हणून वागता आसतना ती अशी एक कलीग खरी आमच्या आमदारान जातात पण एक मामी अशी वागत कशी आवय कशी आसता त्या प्रमाणे कोणाकय जर कित्याक जर डिफिकल्टी आसत आपूण सांगप आपूण उलोवप म्हणजे एक अशी बरी मन मेळो अशी आनी सदींच बारीक मनशां खातीर आपलो आवाज काडपी असेंब्लीक अशें तेणी कार्य केल्लें आसा. जशें आमी आतांच आयकलां सगळ्यांची वळखीची आनी अपुर्बायेची आमची भयणी विक्टोरिया फेर्नांडीस जिका पोरच्या दिसा बापान आपणा सरशी आपोवन व्हेली तिका आमचो निमाणो आदेवस करूं तिचे खातीर मागूं तिचे खातीर दिन वाचूं आमी हांगासर एकठांय जालो. पोरच्या दिसा तिच्या मरणान तिणें आपल्या 85 वर्सांची जिविताची बाबाळकाची आनी समाज सेवेची यात्रा सोंपयली. बरी मनीस विस्वाशी पोतीन मोगाळ आवय आनी मोयपाशी शामाय कशी ती जियेली. तिका तरी भाशेन जशें आमी जाणो समाजाचो व्हडलो हुस्को आसा आनी उदीक करून आमचो गोंयचो मोग तिका आसलो. उर्बे मोग समाज सेविका कशी ती जियेली आनी हो आपलो मोग जावं गोंया सोदें जावं समाजा सोदें तिणें जायत्या भासांनी दाखयलो. ओपिनियन पोलाच्या वेळार जावं कोंकणी भाशे खातीर झुजून आनी उदीक करून ल्हानांचे गोरिबांचे समाजाचे देगेक जियेतल्याच्या हक्कां खातीर ती वावुरली आनी झुजली. जायत्या समाजीक जवण्यांनी जायत्या समाजीक चळवळींनी तिणें वांटो घेतलो. रांपोणकार मूवमेंट